2 लाख स्क्वेअर मीटर GCA कडे एग्रीमेंट केल्लो आमले 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जाली आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आयज हांगासर सांगचो. आनी हो GCAचो ग्राउंड थंयसर जावपाक जाय म्हण ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली. बट तेंच्यांनी त्या ग्राउंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्राउंड करचो ना, हो तांकां दिल्लो, तेंच्यांनी ग्राउंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्राउंड तो करपाचो. तुमकां जस्ट म्हायती खातीर हांव पळय काल जस्ट स्पोर्ट्साचे क्वेश्चन्स वाचतालो तेन्ना म्हाका दिसता 153 ग्राउंड गोंयान केल्ले आहा, 153. आनी ग्राउंड युटिलायज कितले जाता? हार्डली 10 काय 12 ग्राउंड आहा पळय न्ही ते युटिलायज जाता, बाकीचे एबंडन पडलेले आहा. तो जर फिजिबल ना जाल्यार दुसरो जागो जो 2015 मावळगे हांगासर जो घेतलेलो तो जागो उचीत असो धरचो आनी हो जागो काडून घेवचो अशें म्हाजें मत आहा स्पिकर सर. थंय ते जागो आहा 1,80,000 कितें घेतला तो हायट एंड वायर गेले. ते जर सिरियस असले ती हायट एंड वायर शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करतले. प्रश्न तो दुसरो विषय थंयसर जेन्ना जागो अलॉट केलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तेका रोड एक्सेस जाय. थंय रोड एक्सेस अजून पर्यंत GCA घेवंक ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ती जागा परत घेवन खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवची. जमीन सरकाराची, शेवटी सरकारान तांकां दिल्ली म्हणजे 10 वर्साच्या भितर हे जावपाक जाय म्हणून हांवें म्हटलां प्रोसिजर फॉलो करून कितें आहा तें जातलें. प्रोसिजराच्या भायर कांयच जावपाना. की जे परमिशन्स आम्ही घेतला तेजे सगळे अटॅचमेंट्स लावन तेजे सगळे डॉक्युमेंट्स लावन ते आन्सर केल्ले आमी. आणि आमी हे सुद्दां रिक्वेस्ट केल्ले गव्हर्मेंटाक त्या टायमाच्या स्पोर्ट्स हेका की जो त्यांनी प्रॉमिस केल्लो आमकां की रोड बांदून दिता म्हणून बी रोड कन्स्ट्रक्ट करून दिता अप्रोच रोड तो सुद्दां तेंच्यांनी करूंक ना. आनी तेच्या खातीर आमची खुबशीं कामां उरता म्हणून बिकॉज अप्रोच रोड मिसींग आहा थंयसर. आणि जो अप्रोच रोड येता तो म्हाका दिसता तेच्या पयलीं इट इज नॉट लायक डायरेक्टली इन अ प्रायवेट लँड, तो गव्हर्मेंट जागेंतल्यानूच येता. सो गव्हर्मेंट हॅज टू डू ऑल दॅट. आमी करतले, आमकां इशू नाका. हांव फक्त गव्हर्मेंटा कडेन तुमच्या थ्रू मागता की तेंच्यांनी सपोर्ट मातसो करचो हे अप्रोच रोड.